नमस्कार. भांगरभूंयच्या खाशेली खबर कार्यावळीत तुमका अनुजा चेतन खांडेपारकाराचो येवकार. पावसात एलर्जी संसर्ग जावपाचो धोको वाडटा. हवेतल्या ओलसाणीक लागून रोगजंतूची वाढ जाता, जाका लागून रोग प्रतिकार शक्त घटमूट आसप म्हत्वाचें. अशे परिस्थितीत पौष्टिक अन्न आमकां आदार करता. पावसाच्या दिसांनी एलर्जी आड लडपाक आनी आतकड्यांच्या भलायकेक आदार दिवपाक स खाणां खावपाची. भायले अरबट चरबट खावप 3 म्हयने तरी बंद करचे. हळद हो मसालो. तातूंत कर्क्यूमिन हे एंटी इन्फ्लेमेटरी आनी एंटी ऑक्सिडंट आसता, जे रोग प्रतिकार शक्त वाडयता आनी एलर्जीची प्रतिक्रिया उणी करता. आलें हातूंत प्रतिजैव गुणधर्म आसता. आलें अन्न पचपाक आदार करता, दाह उणो करता आनी श्वास घेवपाच्या समस्या आड झुजपाक मदत करता. लसूण सैमीक प्रतिजैव आनी एंटीव्हायरल शक्तींनी भरपूर आशिल्ली लसूण रोग प्रतिकार शक्त घटमूट करता आनी सामान्य थंडी आडावपाक आदार करता. धंय प्रोबायोटीक आशिल्लें धंय पचनक्रिया सुदारता आनी आतकड्यांनी निरोगी बॅक्टेरिया वाडयता. गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल इन्फेक्शनाक आळो हाडटा. काराती कारातांतले बॅक्टेरिया विरोधी गुणधर्म पचनतंत्र निवळ करतात आनी रक्तांतली साकर वेवस्थीत दवरपाक मदत करतात. पाचव्यो भाज्यो. पालक सारकिल्ल्या पाचव्या भाज्यांनी जीवनसत्वां, खनिजां आनी एंटीऑक्सिडंट भरपूर आसतात. ताका लागून रोग प्रतिकार शक्त सुदारता आनी संसर्ग जावपाचो धोको उणो जाता. देव बरें करूं.